म्हापशा हावसिंग बोर्ड ते शिवोले मेरेनच्या रस्ते कुशीक झाडां वाडिल्ल्यान येरादारी करप्यांक धोको निर्माण जाला। रस्त्या कुशीक झाडां वाडिल्ल्यान रस्तो स्पष्ट दिसना, देखून अपघात जावपाची शक्यताय वाडल्या। आसगांव पंचायत तशेंच म्हापशे नगरपालिकेन हाचेर दुर्लक्ष केल्ल्याचें दिसून येता। आसगांव पंचायतीच्या म्हणण्या प्रमाण हो वाठार नगरपालिकेच्या खाला येता, जाल्यार नगरपालिकेच्या मतान हो वाठार पंचायतीची जबाबदारी। ह्या कोफुसांक लागून ह्या रस्त्याचो प्रश्न सुटावो जावना। आम्ही जो आता हांगा आहा 145/1 जागेर आम्ही आहा। आमकांय कळटा एज पर 114 फॉर्म प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू कोमरीदास चर्च आनी आसगांव विलेजीन ही प्रॉपर्टी करता। जसे चेअरपर्सन म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो डॉक्टर नूतन बिचोलकर हिचो जो स्टेटमेंट हांवें आतां पळयला ताचेर हांव सांगूंक सोदता की डॉक्टर नूतन बिचोलकर आतां नेवी चेअरपर्सन जाल्ली आहा। हेचे पयलीं कितलेशे चेअरपर्सन म्हापसा म्युनिसिपालिटीक जाले। हो इन्सिडंट आनी हो जो स्टेटमेंट तिणेन केल्लो आहा की हे आसगांवान पळोवपाक जाय, तेंच्या सहगावान आमी ते दोगूय आसगांव पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी मेळोन आमी काम करपाक जाय। हांव तुमच्या माध्यमांतून तुका सांगूंक सोदता कितकी वर्सां जालीं कितकेशे चेअरपर्सन येयले, हे जे स्टेटमेंट आहा हो स्टेटमेंट खंयच्याच चेअरपर्सनान आयज पासून केलो ना। कसलेंच आमकां इंटिमेशन धाडलें ना की तुमची बाउंड्रीज आहा रोड्स एंड कुशीक आहा की आमी कटींग करून आमी काम ते करता अशें केन्नाच आमकां सांगलें ना। आमी एवरी इयर पळयता की हांगरसून जी म्युनिसिपालिटी जेन्ना पळय अशी रस्त्याच्या सायडीसून ही सगळी कुशीक स्पॉट म्युनिसिपालिटीच करता। कितकीच वर्सां जालीं आसगांव पंचायतीन हांगा कसलेंच काम केलें ना, कारण म्युनिसिपालिटी करता म्हणून। आनी ह्या वर्सा जर तांकां आमच्या आसगांव पंचायतीनच काम हे करपाचें आसलें नाल्यार तिणेन आमकां इंटिमेशन दिवपाक जाय आसलें की बाबा आमी हे फावटी ह्या वर्सा आमी हे बुश कटींग करचें ना। म्हापसा पुलीस स्टेशन ज्युरिसडिक्शन एंड्स हियर। हांगासर आमची म्हापसा म्युनिसिपालिटीची आमची म्हापसा ज्युरिसडिक्शनची आमची हांगासर लिमीट आसा, हांगासर ती स्टॉप जाता आनी हांगासून फुडें सगळो जर रस्तो वयता तुमी गणेशपुरीच्या वाटेन आतां गणेशपुरीच्या वाटेन जर पळयशी तर जाता तितले म्हणटा तशें आमी पूर्ण रस्तो हांगासर क्लियर करपाचो प्रयत्न केला आनी तो केल्लो आसा। दत्तावाडी पासून आंगणेनसूर वचून मिलाग्रीस पासून आमी तारी पर्यंतची ही वाट जी मेन आसा तेचेर आमी पूर्ण स्वच्छता आनी क्लियरींग केल्लें आसा। आतां तुमी जर विशय म्हणटा तर हांगासून जर पळयता एरिया येता ती एरिया आसगांव पंचायतीच्या वाटेक लागता, म्हणून आमच्या म्हायती प्रमाण जाल्यार वयता त्या मदल्या भागांची झाडकुटां वाडलेली आसा। खंयची गोष्ट आमी एकत्रीत कोलॅबरेशन आमी करता आनी हेच्या आदी म्हाका दिसता आउट ऑफ वे वचून म्हापसा म्युनिसिपालिटीन ह्या रोडावरील जितली झाडां आसा तितली केल्ली आसा वापाची तेचो टोटल क्लियर केल्लो आसा। अजुनूय आमी डिनाय करिना की ते काम आमी करची ना, पण जेन्ना आमी प्रायोरिटी आमच्या भागांत दिता बरीचशी कामां आमची चालू आसा आनी ती कामां पुरो ते व्हरून आमी इतर भागांचेर आमी पर्सनली लक्ष